कळंगुटेन गोवा मायल्साच्या टॅक्सीक भाडी मारपाक दिवचो ना अशें विधान विरोधी पक्ष नेतो मायकल लोबो हांणी केला. गोवा मायल्साच्यो टॅक्सी जर कळंगुटेत भाडी मारपाक आयल्यो जाल्यार तांकां आमी आडयतले. आमकां कसलोच वाद करपाचो ना. मात काळंगुटच्या पारंपारीक टॅक्सी वेवसायिकांच्या पोटार आड येवपी गोवा मायल्साक आमी वोग्गी रावचे ना अशेंय मायकलान म्हटलां. अटक केल्लो टॅक्सी ड्रायव्हर योगेश गोवेकार उर्फ मोगेंबोची चूक ना अशें म्हणीत मायकलान ताची जामीन करपा खातीर मजत केली. आम्ही स्पेशली येयल्या टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर लोकल बॉयज who were unemployed and who have taken self-employment business. वो टॅक्सी व्यवसाय आसूं, रेंट कार आसूं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक सगळे जाण टॅक्सी आपूण चलयता आनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जेन्ना जाता तेन्ना अशे केसी जाता. आतां आमी 8-9 म्हयने पयलीं आमी सांगलेले की दुसरो कॅब एग्रिगेटर हिंगा येवन रावप ना, टॅक्सीवालो हिंगा येवन रावप ना आनी भाडी व्हरप ना. कित्याक आमचे लोकल हिंगासरले लोक आहा, दे कॅन ड्रॉप द कस्टमर अँड स्टे आउटसायड द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ कलंगूट. सो तेणी हायज सांगला मागीर ताका आनी वी वील नॉट कीप क्वायट. आमी जो तर कोण हिंगासर कस्टमर घेवपाक रावलो जाल्यार आय वील स्टँड फर्स्ट ताका धांवडपाक. एसॉल्ट ना, वी वील नॉट कीप क्वायट. आमी येवन थिंगा रावतले, तेजे गाडयेक सांगतले, पुलिसीक फोन मारून आपयतले, पीआयक फोन मारतले, पीआय ट्रॅफिकाक फोन मारतले. गेल्या फावटी आमी केल्या ही एक्सरसायज. कांदोली केल्या, शिंकेरे केल्या, शिमेर केल्या, कलंगूट केल्या, बागान केल्या, आरपोरा केल्या अँड वी हॅव नॉट अलाउड एनीबडी.